आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाच्या भावा भयणीनो, आज सम्याच्या आप परगटण्याचें फेस्त आनी तेगा जाणट्यांचें फेस्त. ह्या फेस्ताच्या संदर्भार कुरपेचीं आशिर्वादां ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव आम्हा सर्वांचेर वाळून आसात. आपूण देवाचो देव, रायांचो राय आनी मनशाकुळाचो उजवाड, एकलोच सोडवणदार म्हण त्या उदेंतीच्या रायाळ जाणट्यांक परगट केल्लो सर्वेस्वर समी जेजू सगळ्या मनशाकुळाक आपणाकच परगट करूंक अत्रेकता. हांव ह्या दिसांनी विलकन्नूरच्या जेजू रायाच्या फिरगजेंतल्या येवकरिस्ताच्या अजापांच्या जाग्याक भेट दिल्ली. नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर 2013 इसवेंत बाब थॉमस पातिकल पवित्र मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना ताणें पवित्र होस्त उंच उबारतना जमलेल्या भावार्थ्यांक सम्या जेजूचें मुखामळ दिसलें आनी ती पवित्र जाल्ली होस्त आजून थंयसर सम्या जेजूचें मुखामळ परगटता. तें पळयत आसतना आमकां स्पश्ट जाता समी जेजू निरंतर आपणाकच परगट करून आमच्या लागीं उलोवंक तो आशेता. आज मिलारमयेच्या फिरगजेतावन रोजारमयेच्या खात्रीद्राला पर्यंत येवकरिस्त पुरशांवर हाडून त्याच आमच्या सम्याक आमी वळखल्या आनी तशेंच हेरांक आमी परगट केलो. ह्या पवित्र संदर्भार आमचो नवो पापसाहेब लियो आमकां आपणाचें पयली आपोस्तलीक शिकोवन देलेक से ते हांवें तुमचो मोग केला ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर सान फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ता दिसा दिवन दुबळ्यांतय समी आपणाकच ओगडापो करता म्हूण शिकयता. तर आमच्या मंगळूर दिसींत हें नवें वर्स 2020 भुरग्यांचें वर्स द इयर ऑफ द चिल्ड्रन म्हूण परगट करून आमचो गवळी बाब आमकां सम्या जेजूक ल्हाना भुरग्यांतय उगडापो करता म्हूण शिकयता. ते तेग जाणटे रायाळ विद्वान परजळच्या नेकेत्राच्या उजवाडाच्या मार्गदर्शनाखाल भोव दुर्बळकायेंत गोरवांच्या गोट्यांत खावणेर भातेणार फाळयांनी गुटलावन न्हिदायलेल्या भुरग्यां थंय सम्याक वळखतात. दुर्बळकायेंत आनी भुरग्यांतय आपणाकच परगट करच्या सम्याक आमी वळखा जाय. आपल्या पापाल सेवेच्या सुरवेरस दिलेक्षी ते हांवें तुमचो मोग केला म्हळ्यार आपोस्तलीक शिकवणेद्वारे पवित्र सभा दुबळ्यां खातीर आनी दुबळ्यांचीच म्हूण परतून स्पश्ट करता. बेनेडिक्ट 16 पापसाहेब म्हणटालो, देवाच्या काळजाक दोळे आसात. देवाचे काळजाचे दोळे दुर्बळांच्या कश्टांक उक्ते आसात, तर आमचेय दोळे दुर्बळांच्या कश्टांक उक्ते आसा जाय. पापा फ्रांसीस दिलेक्सीत नोस विश्वापत्रांत दुर्बळ्या विशयांत पवित्र सभेच्या जतने विशयांत बरयता. होच दैवीक संदेश आनी हीच शिकवण पापा लियो दिलेक्से ते हांवें तुमचो मोग केला म्हळ्यार आपोस्तलीक शिकवणेंत अपुर्बेन विभरशिता. ही शिकवण हर एका क्रिस्तांवान वाची जाय आसली, नियाळ करी जाय आसली आनी त्याच बरी जिये जाय आसली जावन आसा. तेग राय खावणेर ताणार न्हिदल्या दुर्बळ्या जेजू बाळका नामान करतस परिपूर्ण रुपांतर जातात, बदलतात आनी हेरोद रायाक मेळनासतना दुसऱ्याच वाटेन फाटीं परतात. आज आमी रुपांतर जावन दुर्बळ्यां खातीर दुर्बळ्या सांगता वावरूंक फुडें सरया. जेजूच्या तकलेर मोलादीक सुहासीक तेल वतलेल्या स्त्रियेची जेजूच्या शिसांनी टिका केली. तांणी म्हळें, कित्याक हो विभाट? बऱ्या मोलाक तें विकेतें आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांट येतो. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, दुर्बळीं तुमच्या मदें सदांच आसात, पूण हांव तुमच्या मदें सदांच आसचो ना. सम्या थंय मोग म्हळ्यार दुर्बळ्यां तवशीं आसा तो मोग. दुर्बळीं तुमच्या सांगाता सदांच आसतलीं म्हणलो समी. हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो म्हूण बसयता. देखून दुर्बळीं आमच्या भोंवतणी सदांच आसतलीं.
तांच्या सेवेंत सोमी आमकां उगडापो जाता. हांव तुमच्या सांगाता वा हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना म्हणसो सोमी जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर जरबादाचे मार, कांट्याचो कुरव आनी वळवळांचे खुर्साचें मरण सुसोवंक तयार जालो. असल्या कश्टांच्या सोडवणदाराच्या तकलेर सुहासीक तेल वतून त्या स्त्रियेन आपलो सगळो मोगस सोम्या थंय वतून दाखयलो. ही एक मोगाची ही एक ल्हानशी करणी कितली वर्ती म्हण सोमी जेजू परगडटा. सगळ्या संवसारांत जंय ही सुवार्ता परगट जाता थंय सगळ्यांनी तिणें केल्ली ती करणी उगडासाक सांगतले. दुबळ्या कश्टांतल्यांक बुजोवच्या खातीर करचें सगळें देवाक कितलें मानू आतां तें सोमी आमकां स्पश्ट करता. तर आमी दुबळ्यांक सगळ्यांनी पळयता. ग्रेस्त आनी प्रगती जाल्ल्या देशांनी दुबळे आसात आनी सोडूनच आसात. तर मनशांची प्रगती दुबळीकाय उत्पन्न करता आनी सडयता म्हण आमकां स्पश्ट जाता. आधुनीक चिंतप आनी तात्वां आमी दुर्बळकायेक गामान दिवंक सोडिनात. असल्या चिंतपां आनी तात्वांतावन अलग रावंक दिलेक्सी ते आमकां मोगान दृढ उलो दिता. पापसाहेब म्हणटा पुअर आर ब्युटिफूल. दुबळीं सोबीत व्यक्तित्वाची पूण स्वार्थी आनी क्रूर परिगतीन ती संपडल्यांत आनी ती निसहायक जावन आसात. तुमी दुर्बळी कितलीं भागी आनी देवाचें राज्य तुमचें म्हणून जेजू दुबळ्यांक उंच उबारता. देवाचें राज्य दुबळांचें तर देवाचें राज्य आमी जोडी जैतर दुर्बळ्यांक केवळ भीक दिल्यार वा कुमो केल्यार पावना. तांचो मोग करी जाय आनी तांचो सांगात आनी इश्टागात करी जाय. दुर्बळ्यां खातीर वावरल्यार पावना, दुर्बळ्यां सांगाता वावरी जाय. हे एक क्रांतिकार चिंतप पापसाहेब आमकां दिता. सोमी जेजू दुर्बळ्यां खातीर जल्मलो मात्र न्ही, दुर्बळ जावन तांच्या गतीन जियेलो. ग्रेस्तांची दुर्बळकाय आमी पळयता. ते उदारपणान दुर्बळे, दिवच्यांत दुर्बळे, सादेपणान दुर्बळे, बिरमत पावच्यान दुर्बळे, पवित्रपणान दुर्बळे. तर दुर्बळांची ग्रेस्तकाय आमी पळयता. दुर्बळे दान धर्मांत ग्रेस्त, माया मोगांत ग्रेस्त, उदारपणांत ग्रेस्त, भक्तीपणांत ग्रेस्त, सादेपणांत ग्रेस्त, पवित्रपणांत ग्रेस्त, सेवेंत भावार्थांत आनी पातयणींत ग्रेस्त. देखून दुर्बळ्यांत हांव ही ग्रेस्तकाय ग्रेस्तांनी जोडून घेवयेत. मनशा कुळाच्या चरित्रांत आमी पवित्र सभेची चरित्रां पळयता. दुर्बळां सांगता दुर्बळी जावन पवित्र सभेन सुवार्ता परगट केल्ल्या विशयांत आमी वाचता. दुर्बळ्यांक खाण, जेवण, नेसाण, पांगराण आनी घर दिवन तांच्या सांगता पयस सभा वावुरल्या. बरें शिकप मेळ्ळेल्या वरी दुर्बळकाय पयस सरता. देखून धार्मीक याजक, धर्मयणी आनी लायक दुर्बळ्यांच्या शिकपा खातीर वावुरल्यात. शिकप आसोनी दुर्बळकाय विस्तारूंक कारण आनीत भ्रश्टाचार, आतंकवाद, मूलवाद, ग्रेस्तांचो अपस्वार्थ आनी दुबळ्यांचें शोशण ह्या सर्वांत विरोध झुजून सबार भाग्यवंत आनी भक्तिवंत मार्तिराचें मरण सयत मेल्यात. इगर्जमतेची धार्मीक भाव भयणी दुर्बळ्यां खातीर, बंदेंत आशिल्ल्यां खातीर, अनाथां खातीर, प्रायवंतां खातीर, पिडेस्तां खातीर, निर्गातींकां खातीर, स्थळांतरकारां खातीर आपली जिणी समर्पण त्याग सॅक्रिफिसाची जिणी जियोन आसात. लव ऑफ द पुअर इज नॉट फिलांथ्रोपी, इट इज कॅरिंग द बर्डन विथ दॅम. दुबळ्यांचो हुस्को केवळ आमी दाखोवच्या खातीर न्ही, बगार तांचे वजन आनी जडाय तांचे सांगता आमी होवनची जावन आसा. दुबळीकाय केवळ आर्थीक आनी पयशांची न्हय म्हण आमी जाणा जायची. जिविताक अवकाश ना जावचें, मानव हक्कांचें उल्लंघन, मान आनी गौरवाचें शोशण, नितळ वातावरणाचो तत्वार ही दुर्बळ्यांची परिगती जावन आसा. देखून दिलेसे ते पापाल शिकोवणेचो प्रधान संदेश मातेवाच्या वांजेलांत वाचूंक मेळटा. तेन्ना ते शिरा पडलेले सोम्या लागीं म्हणटले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुज्या कुमकेक येवंक ना. आनी सोमी तांकां जबाब दिवन म्हणटलो, तुमी पळयलें पूण तुमी म्हाका वळखले नात वा पारकिले ना. त्या वपारीचो संदेश, हांव दुर्बळ जावन तुमच्या जिवितांत आसलो पूण तुमी म्हाका वळखूंक नात.
दुर्बळ्यांतय जर तर आमी सोम्याक वळखना जाल्यार कितें जाता हें सवाल आमकां दोसता. हाका जवाब जावन सोमी जेजू ग्रेस्त मनशाची आनी दुर्बळ्या लाजराची वपार सांगता. मरणा उपरांत दुबळो लाजर त्या ग्रेस्त मनशाचो प्रतिवादी जालो आनी ग्रेस्त मनशान सर्गीचें राज्य होगडायलें. आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताच्या वाटेर मेळच्या दुर्बळ्यांची आनी दुर्बळकायेची ही बेफारवो करूंक नजो म्हूण पाप लियो आमकां जागोण दिता. आमी दुर्बळ्यांचो तिरस्कार केल्यार जरतेच्या दिसा तेच दुर्बळे आनी कश्टतले आमचे प्रतिवादी जातले. आमी बऱ्या समार्यागाराची देख पाळुया. सुवार्तेच्या ह्या वापारीची शेवटेचीं उतरां वस आनी तशेंच कर. हर एका क्रिस्तावान दिसपडते काळजान घेजय तो उपादेस दाखयता. भोव गरजे वता कुमो करची भोव बरी रीत म्हळ्यार तांणी काम सोदूंक तांकां आदार दिवचो. काम नातल्यांक निरंतर आदायाचो तात्वार आसता. वावर केल्ल्या वरवीं आमी पुर्ती व्यक्ती जाता. मुणयो पुस्तकांत म्हळां दयाळ मनीस आशिर्वादी जाता कित्याक तो आपल्या खाणांतलो दुर्बळ्यांक दिता. पोरनो आनी नवो सल्लो दान दिवची वेगवेगळी होगळापाची गितां आटापता. दुर्बळ्यांक सोंसणीकाय दाखय. तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिवं नाका. तुज्या कोठारांत दान धर्म भरून दवरू आनी तें तुका सर वायटांतलें राखतलें. स्वामी जेजू म्हणटा तुमच्या आस्तबदीक विकून मेळिल्लो दुडू दान धर्म करा. पोरनो जावन पेंजानांत तसल्यो चिरयो परा. सर्गी सारानांत तसलें दिरवें पुंजया. थंय सोर सरशी येना साणास कांतोन विभाड करिना. सांजू हांव क्रिस्तोस्तम ह्या उतरांक नावाडला. दान धर्म करता तो आपल्या मागण्याक पाकाटे म्हणजे विंग्स फुटयता. जर तुज्या मागण्याक पाकाटे विंग्स नांतर तें मागणें उबोवंक शकचें ना. सान ग्रिगरी नाजिया म्हणटा क्रिस्ताच्या सेवकांनो तुमी केल्लें बरेपण तुमकां सर्गींच्या राज्यांत येवकार दितलें. पापा लियो 11 म्हणटा दुर्बळ्या धाकट्यांक सांगाता मेळोन तांचो मोग कर. तांची मजत केल्ल्या वरवीं तांकां सोम्या जेजूच्या मोगाचो अनुभव जातलो. त्या दुर्बळ्या धाकट्यांतय आमी सोम्याक वळखतना आमी आमकांच सारकें वळखतल्या आमी देवाचीं भुरगीं. आमी सर भाव आनी भयणी त्याच देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. दिलेक्सी ते म्हणटा आमकां दुबळ्यांतय जेजू परगट जातना सगळीं आमी सांगाता ग्रेस्त जातल्या. तूं अस्कत पूण हांवें तुमचो मोग केला. उगडापणाचो बूक 3 अध्याय 9 बोड. म्हण फिलेडेल्फियाच्या पवित्र सभेक सांगलेलीं उतरां आमकां हर एकल्याक सांगलेलीं आसात म्हूण दुर्बळीं त्या दळा वळखूंक पावतलें. अशें आमी दुर्बळ्यां खातीर आनी दुर्बळ्यांची जावन ह्या येवकरिस्तान सोम्याचें मुखामळ पळोवया आनी सर्गींचें राज्य आपणावया. आमेन.